संतोषाची मेटा काढून एकामेका लागी आड वावल्या बापा तेंपला तुझ्या एका मोनात मोगा नाडलाय लागी ओढून आता तुझी तुरपा सोड दितायच बेस्ता मी एका कळसान किथे गायता मोना नानी कळसान एक साथा एकच कोटाम तशी जाऊ मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मोना नानी कळसान एक साथा एकच कोटाम तशी जाऊ मागता बापा तुझे बेसा. भक्तीपणी कुर्ससो गुर्त भावार्थान आमी काडून ह्या मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. ख्रिस्त जेजू ते मोगाच्या भाव भयणीनो, सप्टेंबराची 14 तारीख आज पवित्र सभा खुर्साच्या जैताची परब समारंभता. इतिहासीकपणी दोन इतिहासीक गणितां ह्या फेस्ताच्या इतिहासान मिसळ जावन आसात. सुमार 320 वर्सां क्रिस्तशका ह्या वर्सा कॉन्स्टंटायन रायची आवय देवोत स्त्री हेलेनान बागेवन जाग्यार जेरुझलेमांत थंय सावन भुमींत लिपलोलो जेजूचो कुरीस तो उस्तून तो कुरीस वळखलें गणीत पयलें. आनी दुसरें सुमार क्रिस्तशका 333 वर्सां कॉन्स्टंटायन रायान काल्वार दोंगरार जंयसर जेजून कुर्सार आपलें बलिदान अर्पिल्लें त्या जाग्यार एक पूर्ण शेत एक बझिलिका उबारून तें समर्पिल्लीं. हीं दोन गणितां ह्या फेस्ताच्या इतिहासांत लिपोवन आसात. हेची परब क्रिस्ताच्या जैताची परब, देवाच्या मोगाची परब, देवाच्या उडले काकुळतेची परब, आमच्या सडवणेची परब. ही ज्या दिसा काल्वार दोंगरार जेजून कुर्साचेर म्हजेन तुजे खातीर आपलेंच अर्पण करून बलिदान भेटयलें, त्या दिसा सर्वस्पर देवान पातकी मनशाकुळाचेर काकुळतेची नदर जेजू उदेशी घाली, आमकां सडवण दिली, आमकां ताणें परत वेंगलें. कुर्साचें मिसाचें बलिदान मोगाच्या भावभयणो काल्वार दोंगराच्या पयस सड्डना. काल्वार दोंगराचें तें जेजूचें बलिदान संस्कारीक रुपान हर एका मिसांत आमी तेंच बलिदान भेटयता. देखून ह्या पवित्र बलिदाना उदेशी जेजू क्रिस्त उदेशी आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तोच दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गींचो बाप म्हजेर आनी तुजेर हर एकल्याचेर आपली काकुळतीची नदर परत घालून दी. आपल्या काकुळतीन मोगान आमकां भरोवन दी. आमचे कुरीस घेवन हांगा जेजूच्या पांयां तळ्या आयल्या हांव आमचे कुरीस तो मानून घेवन आमकां जेजू उदेशीन सडवण दिवन दी. हें खतखतें मागणें मिसांत आमचें करून हे मिसाच्या बलिदानांत फावो ते फरी बोंटे गोंयचे खातीर भावार्थाच विरोध, बरवोश आनी मोगा विरोध, देवा आनी आमच्या भाव भयणां विरोध केल्ल्या सगळ्या पातकांचो उगडास काडून घडीभर आमचें संतस्कार आमी तिळून पळया. मिसाक आमी आयतीं जावया. सैतेपोटी भावार्थ सांडून निराश जाल्ल्या त्या घडीतांचो उगडास काडून बापाचें भक्षण घेवन आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपूत देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पसून बगेन सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराध देवा लागीं गुणच करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची सगळीं पातकां तो बगसून ससनाच्या जिविताक आमकां पावो.
Krista kakut ke sumia kakut ke sumia kakut ke Jesus. महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सरकीच्या राया सर्पद्वे थार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. प्रितीच्या आमच्या बापा पडलेल्या मनशाकुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपूण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो विचित्र गोठ वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू तुवें दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताचे सांगता तुजें सस्नीक सूख बगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव बापा तुजे सवय आनी पवित्रत्म्या सवय जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पुरजा हो दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेले. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. तीं देवा आनी मयचे विरोध उलोवंक लागलीं म्हणून आमकां इजिप्तांतलें कित्याक भायर काडली. अरण्यान मोरूंक हांगा काण ना उदक ना. आमकां दादोशी करिनातलें ह्या कानाचो आमकां कांटलो आयला. देखून सर्वेस्पोरान लोकां मदें विकाल सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजे सरशीं आयलो
आनी तांणी म्हणलें, आमी सर्वेस पोरा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचें मोदलें काण काडचे खातीर सर्वेस पोरा लागीं विनंती कर. देखून मोयचेन लोकां पसत मागलें आनी सर्वेस पोरान मोयचेक म्हणलें, एक पितुल्याचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताजे दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोयचेन एक पितुल्याचो सोरोप केलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. आयक मुझे परचे मुझी शिकोवण चीत दिवन आयक. हांव कितें सांगता ताका कान दी. वोपारीनी मुझें तोंड हांव उगडता. पुरविल्ले घोट आतां तुमकां उगडापे करता. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तांचे मदें संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पडली. बोक्साणें मागोवन ताचें दर्शन जोडूंक ती आशेली. सर्वेस परस आमचें खडप अत्युन्नत देवस आमचें तारण. अशें म्हूण उगडासाक हाडटाली. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. पूण तांचे उलवणे जाले तोंडा पोडते. तांची उतरां फकत जिबे सोसयलाप. काळजांत तावन तांणी ताचो मोग केलो ना. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक ती विश्वासी रावली नात. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सोगलो संवसार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गींतावन देवान आयिल्लो मनुश्यपूत शिवाय हेर कोणी
सर्गीन सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमांतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमांतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताच्या मरिपात संवसाराची सडवण करच्याक. देवाचे उतर वकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जेजुते आनी भाग्यवंत कुर्सते मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज कुर्साच्या जैताची परब, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा द ट्रायम्फ ऑफ द क्रॉस. खंयसरगी लिपोवन आसलेलो खुरीस तो ओळखून तो खुरीस सगळ्यांक दिसच्या परबीं उबारलेलें तें घडीत ह्या फेस्तांत मिसळ जावन आसा. 2015 ह्या वर्सा पाकिस्तानाच्या कराचीच्या एका व्हडल्या इतिहासीक सिनिस्त्रेच्या भायर एका क्रिस्तांव मानेस्तान व्हडलो एक खुरीस थंयसर बांदून ताचें प्रतिश्ठापन केलें. परवेज हेनरी गिल ह्या मानेस्त क्रिस्तांव भावार्थ्यान आपणाचे पयशे घालून हो खुरीस सुमार दिसांचो वावर करून तो बांदलो. बुलेट प्रूफ खुरीस तो जावन आसा. सुमार 140 फीट उंचायेचो एशियांत तसो व्हडलो खुरीस म्हणटात. आनी त्या खुर्साच्या मुळांत थंयसर बरोवन हीं उतरां बरोवन आसात. लव, पीस अँड होप, मोग, शांती आनी भरवोसो. आनी सकयल थंयसर खुर्सार आनीकय बरोवन आसात. दिस ह्यूज क्रॉस इज द सिंबल ऑफ लायफ. हो उंच गात्रोसो खुरीस जिविताचें संकेत जावन आसा. आनी एका इंटरव्यूंत हो परवेज गिल, हेनरी गिल म्हणालो, पाकिस्तानांत क्रिस्तांव नगण्य संख्यान आसात, भोवच थोडीं, पूण सुरवेर तावन आपल्या क्रिस्ती भावार्था खातीर ती कश्ट दगदणी सोसून सायल्यान सुमार जण मार्तीर मेल्यात. आज काली ह्या दिसांनी कितली थंयसर क्रिस्तांवांक दगदणी मेळटा, तांकां ती एक भावार्था खातीर कश्ट सोंसतात. सुमार जाणां तो गांव सोडून दुसऱ्या खंयच्याय देशाक मायग्रेट जावंक सोदतात. देखून तांचे थंय तांकां एक भरोशेचें बंदेर जावन म्हज्या क्रिस्ती भाव भयण्यांनी धैर्य सांडूंक नजो. तांच्या क्रिस्ती भावार्थांत ती अखंडतानी रावूंक जाय. हो खुरीस पळयत आसतना तांच्या मनांत धैर्य उपजोवंक जाय. देखून धैर्याचें, भरोशाचें आनी एक बुजवणेचें एक बंदेर जावन, एक स्मारक जावन हांव हो खुरीस उबारता म्हण एका इंटरव्यूंत तो हेनरी गिल म्हणालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरा मुखार व्हडले इतले व्हडले खुरीस आमी उबारूंक नांत जावंक पुरो. पूण कुर्सायलेल्या जेजू थंय आनी जेजूच्या कुर्सा थंय आमी नियाळटा आसतना, आमचें जिवीत नियाळटा आसतना खंडीत जावन ताणें सांगिल्लीं उतरां थंयसर बरयलेलीं आमच्या जिवितांत ती व्हड जावंक पावल्या, वय म्हूण जावंक पावल्या. ह्या कुर्सा वरवीं आमकां आनी मनशा कुळाक लाबून आयिल्लो तो देवाचो मोग, दैवीक मोग. कुर्सा वरवीं मनशा कुळाक आनी आमकां हर एकल्याक लाभली शांती. कुर्सा वरवीं आमच्या जिवितांत कश्ट आसतना आमकां मेळचो तो बरोसो, द लायट हावज आमच्यान म्हणूं येता. बरोशाचें तें एक लायट हावज, बीकन. आनी खुर्सा वरवीं आमकां मेळ्ळें जिविताचें तें जिविताची जर. भाग्यवंत क्रीट गांवचो भाग्यवंत आंध्रू थंयसर एका खुर्साच्या ह्या फेस्ता भोंवती नियाळ करून म्हणटा, जरी तर तूं तुजें पवित्र पुस्तक बायबल घेवन तें बायबलांतलो आदलो करार तूं उस्तिल्यार थंयसर देवान कुर्सा उदेशी, जेजूच्या कुर्सा उदेशी आमकां सोडून हाडूंक तें येवजिल्लें तें येवजण, तें एक देवाची जाणवायची एक प्लॅन येवजण थंयसर जायत्या सुवातेर थंयसर लिपून आसलेली तुका मेळटली म्हणटा. म्हळ्यार खुरीस आदी म्हाका आदल्या करारच देवान येवजिल्लें एक सोडूणेचें येवजण जावन आसा. त्या घडये 3 घडितां आमी आमच्या मनाक हाडी आमचो भावार्थ घट करूंक कुर्सायलेल्या जेजू थंय.
पयलें देवान अब्राहमाक सांगलें तुज्या पुताक इजाकाक गे आनी वोस बली भेटय. अब्राहम बायसरून गेलो देवाच्या उतराक कल्तिमान घालून 1, 2 दीस 3 दिसांचें पॉयंट तो करून मोरया दोंगरार तो आयलो आनी थंयसर सगळें आसलेलें आनी थंयसर अब्राहमान बली भेटोवंक ती वेदी मांडली, लांकूड मांडलें, लांकूड एक वेदी कशी मांडली आनी ताचेर आपल्या पुताक दवरून पुताक बली भेटोवंक तो आयतो जालो. आंध्रू क्रीट म्हणटा अब्राहमान मांडलेली ही वेदी हें लांकूड पुताक बली भेटोवंक देवान आपल्याच पुताक त्या खुर्सार भेटयलेल्या त्या खुर्साचो एक नमुनो जावन आसा, एक सावळी जावन आसा. हें एक घडीत. दुसरें मनशाच्या पातकाक लागून थंयसर बुर्तुगो लायलो. बायबल बरे भशेन आमी जाणाव त्या दिसांनी आमी वाचूंक सुरू केला, वाचूं जाय. थंयसर मनशाच्या पातकाक लागून बुर्तुगो लायलो आनी नोयेक आनी ताच्या जनांगाक कित्याक तें प्रामाणीक जावन आसलो देखून देवान सोडवून दिवंक येवजिलें आमी जाणाव. कसल्या माध्यमा मुखांतर देवान सोडून दिवंक येवजिलें. देवान नोयेक फरमायलें वोस आनी एक व्हडलें तारूं बांद तूं, आर्क पट म्हणटा आमी. तारूं बांद, तारू भितर हांव सांगता आसतना तुज्या जनांगाक तूं भितर काड आनी सगळ्या जानवरांक गरजेच्या वस्तू. त्या पुर्तुगालान सगळीं नाश जालीं मोगाच्या बाबडणो, पूण ह्या तारवाच्या माध्यमान नोये आनी ताच्या जनांगाक सोडवण मेळ्ळी. नोयेन बांदलेली ही आर्क पेट ह्या तारूं जावन आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां हाडलेल्या त्या तारण हाडलेल्या त्या खुर्साचो एक नमुनो, एक सावळी, एक प्रिफिगरेशन आमी म्हणटा, टायपॉलॉजी आमी म्हणटा. आनी एक घडी देवान आपल्या पुर्जेक इजिप्ताच्या बंदड्यांतल्या गुलामपणांतल्यान भायर हाडूंक मोइजेक आनी आरोनाक नेमलो. मोइजेच्या आनी आरोनाच्या त्या मुखेलपणा काल इस्रायल परजा सुमार वर्सां सोडूनचें पॉयंट करूंक येताली. आनी ह्या वेळार मोइजेच्या हातांत एक बेतकाटी आसली, मॅजिकल रॉड न्हय ती, पूण त्या बेतकाटेक उपयोग करून सर्वेस्पराचें बळ त्या इस्रायल परजेक पळोवंक मेळ्ळें. त्याच इस्रायल तांच्या दुस्मानाक हे बेतकाटे वरवीं सुमार कर्गां थंयसर आयलीं. द प्लेग्स आमी म्हणटा, सुमार कर्गां आयल्यार त्याच बेतकाट्याच्या पुदवेन ह्या बळान मोइजेन कितली अजापां केली आपल्या परजे खातीर. तांबडो दर्यो ताणें 2 केलो आनी कोटपांतान उदक केशें केलें. जायतीं त्या सडूणचीं गणितां त्या बेतकाट्यांतल्यान वाडोवन सर्वेस्पर देवान दाखयलीं. देखून मोइजेच्या हातांत आसलेली ही बेतकाटी, द रॉड स्टाफ ऑफ मोजीस, एक जेजून आमकां हाडलेल्या तारणाचे जिविताचें एक संकेत जावन आसा. ह्या प्रिफिगरेशन सावळी जावन आसा. जायतीं असलीं गणितां मोगाच्या बाबडणो पवित्र पुस्तकांत थंयसर लिपलेलीं आसात देवाच्या येवजणेची. हाच्या वाचपाचेर थोडो नियाळ करया. गणन पुस्तकांतलें वाचप अप्रूप येवचें खंयगी. गणन पुस्तकांत आमी कितें आयकलें, मोइजेच्या मुखेलपणा काल इस्रायल परजा थंयसर बसयल्ल्या गांवाक पॉयंट करनासले. तांचें पेशन्स उणें जालें, सोंसणीकाय उणें जाली. मोइजे विरोध देवा विरोध तीं गुणगुणोवंक लागलीं. मोइजे विरोध आनी देवा विरोध तीं कितें पुरपुरोवंक लागलीं. आनी देवाक राग आयलो. कित्याक कितलो मोग दाखय कितली ह्या परजे. मोगाच्या बाबडणो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सोंसणीकाय चुकता आमकां. हाव मच टू बॅर फादर, कितलें सोंसूं फादर हांव, जायते फावटी आमकां हांवें भोगलेलें आसा. कन्नड भाशेंत एक सोबीत गीत आमी करता. माडू एन्न प्रभुवे शांतिय चिलुबे, नीडू निन्न प्रभुवे शिलुबेया सहने. सोम्या तुवें कुर्सार दाखयलेली ती सोंसणीकाय म्हाका दी. कुर्सो सोंसां जो हांव आमचो कार्मेलीत शिक्षक म्हणटा, जो कोण केदाळय कंप्लेंट करीत आसता, जिवितांत केदाळय संतुश्ट दिसना, केदाळय पुरपुरूंत आसता, केदाळय डिस्टर्ब्स आसता, तो एक खरो बरो क्रिस्तांव न्ही. कित्याक जितलें आमचें काळीजान आत्मो डिस्टर्ब आसता थंयसर पवित्र आत्म्याक पॅरलायज जाता. आमचें मन आनी काळीज आमचें जिवीत केन्ना शांत आसता. कसलेय कश्ट आयल्यार पवित्र आत्म्याचें वावर थंयसर सडटा. देखून आज कुर्साची परब करता आसतना जेजून कुर्सार दाखयल्ल्या सडवणेची आनी जेजून कुर्सार दाखयल्ल्या आपणाची खुशी खाली करून कुशेक मरून दाखयल्ल्या त्या शिगुणाची आमी उगडास करया. इस्रायल परजा पुरपुरोवंक लागली आनी देवाच्या रागाक लागून थंयसर विकाळ सरोप तांकां साबले. आनी तेन्ना ही परजा धांवली मोजेशी, आमकां बाचाव कर. आनी सर्वस्व देवान कितें म्हळें, एक पितुळेचो सरोप कर आनी तो खांब्यार बोडयेर लावन तो उबार. ताचेर कोण दीस लायता ती बाचाव जातली. जायते फावटी म्हाका भोगलेलें आसा, अरे सरोप साबलेलो, विकाळ सरोप साबलेलो, सरपाचेर नदर घालून कित्याक तांकां सडून दिवंक देवान येवजिलें काय. दुसरें कितें एक आकर्शक जिवी गी या एक मनजात गी या मनशाचें रूप आसूंक जाय आसलें.
खरी एक गडीत मोगाच्या भाव भयणो जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सतें तें बोट दाखयता. सोरोप शिरापाचें संकेत जावन आसा. सोरपाक लागून थंयसर पातक आदाम आनी एवेन पातक आदारलें, ती शिरापलेली जाली आनी सोरोपी शिरापलेलो जालो. हांगासर सोरपाक उबार म्हणटा सर्वेस्प. आनी मोगाच्या भाव भयणो देखून खांट्यानच खांटो काडी जाय म्हण आमी कोंकणीन म्हणटा. देखून सोरोप काळ सोरोप साबलेल्यांक त्या सोरपाचेर नदर घालून तांकां सोडून हाडूंक देवान येवजिलें. हो जावन आसा एक संकेत आमी म्हणटा प्रिफिगरेशन जेजूचेर. आमकां आमच्या पातकांक लागून आमकां लागलेलो तो शिराप काडून उडचे खातीर जेजू शिरापलेलो जालो म्हणटा बागेवन पावलो गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत. पातकां वरवीं आनी नियमशास्त्रा वरवीं आमकां लागलेलो शिराप तो पयस करचे खातीर जेजूस कुर्सार जोडलेलो रुखाचेर उमकडलेलो एक मनीस जावन देवाचो पूत जावन आमचे खातीर तोच शिराप जालो. म्हणजे पातकां वरवीं आमकां लागलेलो शिराप पयस करचे खातीर जेजूस कुर्सार उमकडून शिराप जालो. आमचो शिराप पातकांचो शिराप बेसांव जावन सडवण जावन तो बदलूंक देखून शिरपा वरवीं आमचो शिराप जेजूचो शिराप जावन तो ताणें काडलो म्हणटा बागेवन पावलो गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत. मरणा वरवीं पातक भितर सरलें. ह्या पातकाक कांडूडोंक आमकां सडवण दिवंक जेजूस पातक जालो म्हणटा कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या पत्रांत. जेजून पातक करूं ना पूण कुर्साचेर आमचें पातक मनशापणाचें पातक ताचेर तापलें. देखून आमचे खातीर न्हयच तो मनीस जालो. पातकी सैम ताणें आपणायलें, पातक ताणें करूं ना पूण आमचीं पातकां ताचेर तापलीं. देखून आमचीं पातकां कांडून आमकां जिवीत दिवच्याक जेजूस पातक जालो. कोरिंथ घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2. मरण आमकां आयलें. मरण काडूनचे खातीर जेजूस मरण नेसलो. अरंभ आनी अंत नासलो जेजू, आल्फा आनी ओमेगा. आमचें मरण पातका वरवीं आमकां मरण आयलें. तें मरण काडूनचे खातीर जेजूस मरण नेसलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन आमच्या मरणाचो ताणें दुस्पोट केलो. देखून मोगाच्या भाव भयणो असली अगणीत देवाची येवजण आज आमी नियाळटाव आनी देवान दाखयलो तो अगणीत मोग खुर्साचेर जेजून वारयलेलें तें रगत आनी आमकां हाडलेली सडवण. ऑजवर्ल्ड चेंबर एक बरयणार म्हणटा खुर्साचेर जायते फावटी नदर घालून नियाळ कर. खुर्साचेर वरयलेलें रगत एका बऱ्या मनशान दुसऱ्या बऱ्या मनशा खातीर वरयल्लें रगत तें न्ही. खुर्साचेर जेजून वारयलें तें रगत एका बऱ्या मार्तिरान आपल्या भावार्थ सिद्ध करूंक वरयलेलें रगत तें न्ही. खुर्साचेर जेजून वरयल्लें तें रगत जरी तर रगतान जीव आसा. देखून खुर्साचेर जेजून वारयल्लें रगत जीवदातार देवान तुका जिवीत दिवचे खातीर आपलेंच रगत जिवीत तें कुर्साचेर व्हरून तुका सोडयलां आनी इतलो तुजो मोग केला. देखून मोगाच्या भाव भयणो खुर्सायलेल्या जेजूतय आनी जेजूच्या कुर्सातय आमचो भावार्थ आमची भोक्त आनी केदाळी सड आनी सड आसूं दी दिसा दीस पडटा जिवितान. निमाणा शुक्रार दिसा आमी कुर्साचो नमान करता. विशेश तरान कुर्साक आमी नमान करता. ह्या कुर्साक आमी मान आनी गौरव दिता. हांगासर थंयसर आमच्या घरांनी इगर्जांनी आमी थंयसर येता कुर्साचो होमो घेता. भोव बरें आमी घेवंक जाय कित्याक कुर्सा वरवीं कुर्सयल्ल्या जेजू वरवीं आमकां थारण मेळ्ळें. पूण ह्या कुर्साचो मान आमी करचो न्हयच फकत कुर्साचो होमो घेवन 1-2-3 रितीन कशें आमी आमच्या हर एका दिसा जेजूक कुर्सायलेल्या जेजूक आनी जेजूच्या कुर्साक आमी नीज मान करूं येता. 2-3 संगती हांगासर हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमच्या पातकांत थावन आमी पयस रावन आमच्या पातकां खातीर जेजू गायलो. जेजू कुर्सार आपणाक ताणें भेटयलें. देखून आमी हर एकलीं आमच्या पातकां थंयच सुशेगात आसल्यार या आमच्या पातकांत आमी बुडोवन आसल्यार कुर्साच्या जेजूक ह्या कुर्सयल्ल्या जेजूक आमी अकमान करता. हें हांव म्हणना. बागेवन पेद्रू आपल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 2:24 आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायलेले आपले कुडींत ताणें आमचीं पातकां वावयलीं. ताच्या गाये वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आमच्या पातकां खातीर जरी तर जेजू कुर्सार मेलो आमी त्याच पातकांत लढून आसल्यार कुर्सयल्ल्या जेजूक आमी अकमान करता. जेजूक परत आमी कुर्सायता कोणा. देखून हाची परब पवित्र जिवीत जेजू सारकें पवित्र जिवीत जिवंक ह्या वरवीं कुर्साक मान करूंक कुर्सयल्ल्या जेजूचें रूपकार आमी जावंक आमकां आपयता. आनी दुसरें आमच्या जिवितांत जायते कुरीस येतात.
पवित्र सभेन सांत बागेवंत म्हण मान पसरलेल्या हर एका सांतांच्या जिवितांत 1-2 अध्याय कश्टांचे आसले. बहुशा कश्ट आनी खुरीस नासतना देवा पवित्र सभेन बागेवंत म्हणून पसरलें एक स्त्री या दादलोय आमकां खंडीत जावन मेळचो ना. तांच्या जिवितांत 1-2-3 अध्याय खुरीस जावन आसलेले. देखून आमच्या जिवितांत जे खुरीस आमकां मेळटात ते आमी सोंसणिकायेन भावार्थान आनी सस्नीक जिविताच्या भरोशान सदांच आमी वेंगचे आनी जेजूच्या पावलांनी आमी चलचें. खुर्साचो सांज बागेवन जुवांव जॉन ऑफ द क्रॉस कार्मेलीत मिस्तीक म्हणटा, कोण आपल्या जिवितांत खुर्सांत हांवन तो पळोवन धांवता, कश्टांत हांवन पळोवन धांवता, तो खुर्सायलेल्या जेजूत हांवन पळोवन धांवता आनी सगळ्या बरेपणांत हांवूच पळोवन धांवता. ही हू फ्लीज फ्रॉम क्रॉस फ्लीज फ्रॉम ऑल दॅट इज गूड. देखून जेजूच्या पावल्यांनी आमचे ल्हान ल्हान खुरीस आमी जेजू सारकें वोवन आमच्या सोडूं खातीर देवा सभें आमी सहकार करूंक आमी गरज. गोंयांत थंयसर म्हजो गवळीक वावर दिसता आसतना एक वर्सा हांव थंयसर पास्कांच्या बेजमेंताक गेल्लो आनी थंयसर एका घरांत बेजमेंत जाल्या उपरांत घरची आवय म्हणाली, फादर म्हजें भुरगें भितर आसा ताचेर इल्लेशें आदमेन शेणाय फादर. हांव एकलोच गेलो आनी थंयसर बेडाचेर आशिल्लें एक भुरगें बहुशा टिनेजर 99% म्हज्यान म्हणूं येता 99% डिपेंडंट अशें न्हिदलेलें भुरगें खूस परतूंक सयत आवयन ताका आदार दिवंक जाय. आपलेच ताका कितेंच करूंक सोकाना. इतलीं वर्सां हे आवयन ह्या भुरगे खातीर काडलेले कश्ट, ताका इल्लो मोग केल्ली ती साकरी मोगच्या भाव तिच्या वदनाचेर हांवें निरासपण पळोवंक ना. देखून बहुशा तसली जेजू क्रिस्ता खातीर जेजू सगळें कश्ट असलीं जायतीं हांगासर बसून आसात कोणा. ह्या जेजू सारकें कश्ट बसून सोंसचीं, ह्या आवय सारकें कश्ट सोंसचीं, ह्या रांदच्या सेवे खातीर आपलें जिवीत समर्पिल्लीं, भुरग्यां खातीर ह्या दुसऱ्यां खातीर कश्ट सोंसचीं जायतीं हांगासर बसून आसात कोणा. जेजू क्रिस्त खुर्सायलेलो आज तुमचेर प्रसन्न जाता आनी म्हणटा, जें तुवें केलां ताचें इनाम खंडीत जावन सर्गींच्या राजान तुका आंखूस. देखून आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान खुरीस या व्हड खुरीस जेजूच्या पावलांनी आमी वेंगचे आनी आमच्या सोडणे खातीर जेजूचो आमी चलचें. आनी तिसरें आनी निमाणें मोगाच्या भाव भयणो, आमी खुर्साचो गुर्त काडटा बापाचें म्हणटा आसतना, ह्या संत खुर्साचे कुरू म्हणटा आसतना तेंय एका आमच्या भावार्थाच्या मागण्याची एक नमुनो एक करणी जावन आसा. लुर्द नगरांत बर्नडेटाक मरी दिश्टीक पडली सुमार 17-18 पटी. पयले पटी ती दिश्टीक पडटा आसतना हें धाकटें भुरगें बर्नडेट भियेलें, खंय भुताक पळयता कोण ना म्हणून, एक वायट सकत कोण ना म्हणून. देखून ताणें बापाचें काडूंक सुरू केलें. देखून ताचे हातच थंयसर हालना जाले म्हणटा बर्नडेटाचें जिवीत. कित्याक तें मरी म्हणून समजूना आनी उपरांत तें पळोवंत आसलें मरयेन खुर्साच्यो गुर्त भक्तीपणी काडलो आनी ताच्या उपरांत बर्नडेटाचे हात आल्ले. ताका दिल्लेल्या त्या दर्शनांत त्या दिसवण्यांत जायत्या दिसवण्यांत मरी आनी बर्नडेटान सांगता ती खुर्साचो गुर्त ती काडली भक्तीपणी. आनी उपरांत हेंच भुरगें फुडें राखतें कोवेंताक भरती जाल्ल्या वेळार मॅकॅनिकली म्हाका ह्या यांत्रीकपणी कितेंच स्थिती नासतना बापाच्या कडच्या जायत्या भयणांक ह्या दुसऱ्यांक तें सुस्निकायेन तांकां तीत दितालें. म्हणटालें हें सारकें न्ही, हांव मरयेंत हांव शिकल्यां. जितलेय पटी तूं भावार्थाचो या खुर्साचो गुर्त बापाचे आसन तूं कशें काडटाय, ताचे वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत तूं भितर सरताय, क्रिस्ताच्या मिस्तिरांत तूं भितर सरताय, सांतेसीन तिंदाच्या जिवितांत मोगांत तूं भितर सरताय. ल्हानसो तो सादो खुर्साचो गुर्त मोगाच्या भाव भयणो तो जावन आसा एक व्हडलें मागणें. कित्याक भावार्थ भरोसो मोग समर्पण सगळें तातूंत लिपोवन आसा. देखून भक्तीपणी बर्नडेटान आमकां शिकोवचे परी आमी भक्तीपणी हो खुर्साचो गुर्त काडया. सो हांगा पुरो इगर्जींक भितर सरता आसतना ह्या आमच्या मागण्या वेळार ह्या हेर खुर्साच्या फुडें ह्या वरवीं जेजू क्रिस्तांत वाळटा तो मोग काकळूत पवित्रिंदा तितून आमकां मेळटा ती कुरपा आनी बेसांवां ती आमची जावंक म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. हांवें क्रुक्स स्पेस ओनिका नमन तुका कुर्सा मनुश्यकुळाच्या आनी म्हज्या एकाच बरवशा. हांवें क्रुक्स स्पेस ओनिका. Pungi Bapa untuk kuasu Waida kapulasu Pulang Jawa urasu
गुरतामच्या मोगासो मोपुनगी बापा मोकाय जासो सर्वेस्पोर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका गुंडो गोवांचो मनशाच्या वावरान केल्लो पितू मेंदिल्लो अग्नी पोषण सातलो गोपुनगी बापा गुंडो गोवांचो वायन दाता पोळासो पोळांच्या वावरासो गुरतामच्या मोगासो गोपुनगी बापा मोकाय जासो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें भावार्थाचें आनी भक्तीचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुझ्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाखाने नेहमी आमच्या कितलीच जया श्रीस्पोर म्हणून बेटवणेचें प्रार्थन देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें सोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वाचुया होय अशी आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची चडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखान तावन मरून उपजल्लें रुखान तावन आमकां जिवीत उपसोवचें रुखा वरवीं देवसार जैते वंत जाल्लो त्याच रुखा वरवीं तसो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैते वंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पुवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सरकानी सोमसा बुला तुझ्या वैपावा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावी
येता ताकाचेच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसुकवेच्या आदी जेजून आमच्या सुम्यान उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो अरे बळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली अरे बळें तुमी समेस घेयात अरे हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक कराराचे हे रगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarto so good purgatoria जिसू मेलो जिसू जीवन सलाम जिसू नव्यान घेतलो जिसू मेलो जिसू जीवन सलाम जिसू नव्यान घेतलो महोन्नत देव सर्गींच्या बापा लागीं आमी उलयता म्हणलें मनान दवरून हें मागणें आमी मन धरून दवरया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी ह्या बलिदानांत उगडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमो समेस्तांक बापा पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणींची तूं काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें महिमेवंत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमो सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे मये संगती बागेवन झुजे तिचो पती बागेवन दर्न दोत दैरदेक रक्त साक्षी आनी तेच भशेन तुका मान व्हरल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय एक दीस वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र तिम्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजू आमचो दैवीक भाव खरोच हांगासर हाजीर आसा जेजू बराबर बापाक आमी उलो मारून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दयकून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक सदांच आमी भरोशान अत्रेगून रावता तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली आमकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय शांती खातीर जेजू शांतीदातार लागीं आमी मागुया
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी सदांच एकवटान सांबाळ. जेजू तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान आमी शांती दिवया. क्रिस्तची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत खंय. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत खंय. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया होस्तो जेजू कालवार दोंगरार आपलें रगत व्हरोन कुर्सार उबें आमकां सडवण दिलोलो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी. सुम्या तुमचे येवचे म्हाका फावोरा पुढच्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gita Devlolo Taruk Murcia Kulaso Bapan Patay Lolo Kalwar Dongra Nistur Kursan Jiv Samapilo Vundiarupa Kalsat ibu satu suiromoso Jesus itu kalsan moja Jesus ratut mian moja Cinye sedas tu sai maka swagat tuka mujaraya. काळजांतल्या जेजू कडेन थोडो वेळ उलोवया. आमचे दोळे धांपया.
मुगळा जिजू, ह्या आपूट घडी तूं आमच्या काळजांत आजार आसाय, तुका हांव अर्गां दितां. कुर्सार जैत उरलो तूं आमच्या जिणयेंत जैत उरोवंक आमचे तें तूं आजार जा. आमकां तूं धैर्य दी, आमकां तूं भरवशान मुखार व्हरूंक जाय जाल्ली सकत तूं दी. एक कन्नड गिताद्वारी ताका आमी अर्गां दिवया. ಮಾನಸ ಮಂದಿರದಿ ಮಿಡಿದಿವೆ ಭಾವಗಳು, ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮದಿ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು. ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು, ಮಾನಸ ಮಂದಿರದಿ ಮಿಡಿದಿವೆ ಭಾವಗಳು, ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮದಿ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು. ಹೇ ಪ್ರಭು ಸ್ವರ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು, ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು. ಏಕಾಂತದ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರನೇ, ಪಿಸು ಮಾತಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ. ಏಕಾಂತದ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರನೇ, ಪಿಸು ಮಾತಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ, ಸವಿಯಾಗಿ ನೀ ನುಡಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು, ಮಾನಸ ಮಂದಿರದಿ ಮಿಡಿದಿವೆ ಭಾವಗಳು, ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮದಿ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು. ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು, ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು. ಕರೆ ನೀಡಿದೆ, ನೀ ಗುರಿ ತೋರಿದೆ, ನನ್ನ ಹುರಿ
ಹಿತವಾಗಿಸು ಈ ಬಾಳವರವಾಗಿಸು ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಮಾನಸ ಮಂದಿರದಿ ಮಿಡಿದಿವೆ ಭಾವಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮದಿ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಹೇ ಪ್ರಭು ಪದ ಸಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು प्रार्थुया. सुम्य जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातावन उपसतल्या दैवीक जिवन आमकां भरल्याय. तशेंच कुसवरवें वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुजे संगत आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. जेजू तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आमचो एकच भरोसो कुर्सायल्ल्या जेजू थंय बाबार्थानीन मोग करूंक उसुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदकां दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आमी मागता. गुड मॉर्निंग. आयचें मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां आनी अपुरबायेचो नियाळ पवित्र कुर्सा वयर आनी ह्या कुर्साच्या मिस्तेरा वयर दिला. मनदेक बाप जीवन तावरो. आमचेच कर्मेलीत याजक तावरो म्हणटना तुमकां कांय क्लू मेळ्ळा आसतलें. कांय क्लू आसा गे? कोंकणींत फाटल्या वर्सांनी एक संगीतांत तावरो नांवार वादळच सुटयल्लें आसा. कोणें? निहाल तावरो. सो निहाल तावरोचो बापूच फादर जीवन तावरो. आमचे संगी आस्ते आसात आनी प्रस्तुत ते लागशिल्ल्या राणीपुरंतच्या ऋषीवनांत आपणाची सेवा दिवन आसात. ह्या जगी जिवितांत जायतीं वर्सां तांणी ब्रदर्सांचे तरबेतदार जावन सेवा दिल्ली आसा. स्पेनांत वचून आविलाची सांतेरेज आनी तिचे आध्यात्मिकतेचे वयर तांणी उंचलें शिकाप जोडलेलें आसा. संगीतांत तांचो उखिल्लो हात आसा. मात्र न्हय शर्माव दिवच्यांत रेतीर दिवच्यांती ते बारीच फामाद आसात. फाटल्या दिसांनी तांणी एक दोमिनो कंताते म्हणले एक आल्बम भायर हाडला. प्रत्येक जावन सिस्टरांक याजकांक तांचे दिसपडतें मागणें म्हणटा आसतना थंयसर गांवचीं कंतारां आनी ताचे ताळे आदार जावच्याक तांणी तो आल्बम भायर हाडला. सो आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या मनदेक बाप जीवन तावरोक तुमचे सुमेस्तांचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सप्टेंबरच्या 15 तारखेर फाल्यां दुखी सायबिणीचें स्मरण आमी संभ्रमता. येवसो ब्रेस्ताळ सान मातेव आपोत्सोल आनी वांजेलिस्त हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. भोवन आनी भयणीनो, गांठी दुखीन सोलोवंक दिंबी घालूंक मेटां सोडूंक आनी देवोंक जायनासता मस्त लोक कश्टता. मात्र न्ही हाडां झरचें ह्या दिसांनी सामान्य जालां. ह्या सर्व हाडांक संबंदीत जाल्ल्या पिडे विशीं माहीत आनी ताका परिहार कितें म्हणून
फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेजीचे दाक्तेर आमचे संगी आसून तांची जाणवाई आमचे संगी वांटून घेतले. येवच्या ब्रेस्तारा 10:30 मीस जाल्ले उपरांत सुमार 11:45 इतल्याक बाळूक जेजूच्या सभास्थलांत एक मोठवें भलायकेचें शिबीर आमी मांडून हाडलां. तुमी हाचो फायदो जोडिचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. सांतान प्रायरी बिजय हांगासर सप्टेंबरच्या 20 आनी 3 तारखेर पाद्रे पियोचें फेस्त संभ्रमतात. हाका तयाराय जावन आज तावन संजेच्या 6 वरार नोवेन आराम जाता. तुमकां मोगाचें आपोवणें आसा. सडीत बिवर नोटीस बोर्डार तशें फ्लेक्सार मेळटा. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 3 तारखे तावन 25 तारखे म्हणसर आमी हांगासर 3 दिसांची कॅरिझमॅटीक रेतीर मांडून हाडल्या. सकाळीं तावन सांज म्हणसर ही रेतीर आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी कर्मेलिती याजक ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. तुमकां येदोळसो कळयल्ले प्रमाणे ही सगळी रेतीर सांव पावलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्राचेर मांडून हाडल्या. त्या देखून तुमी हें पत्र वाचून ह्या रेतीरेक तयारी करची. ऑक्टोबराची 20 आनी 3 तारीख म्हणजे तो दीस सोमार आनी त्या दीस आयुध पुजे आनी रजेचो दीस. आनी हर एक वर्सा हांगासर त्या दिसा 5 मिनटांक एक पोवटी वाहनाचें बेंजार आसता. 5 मिनटांक एक पोवटी म्हणटना तुमकां कळीत जातलें कितलीं वाहनां हांगासर येतात गे म्हूण. सो त्या देखून त्या दीस रेतीर आसा जाल्ल्यान आनी वाहनां बेंजार करूंक आमकां जायना देखून ताच्या आदल्या दिसा आमी वाहनां बेंजार करतले. तो दीस जावन आसा आयतार. आयतार दीस तुमी वाहन हाडल्यार आमी ती बेंजार करतले. पूण सोमारा दीस न्हय. त्या देखून तुमी ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमकां दिचे म्हणून आमी विनंती करता. ह्या दिशेन तुमी तुमच्या वळखीच्यांक ही खबर तिळसूयेत. भोव न्हय भयणीनो, परच्या शुक्रार दीस आमी सकडांनी आपुरबायेन मोंती फेस्त आचरण केलें. वय की न्ही? वय, संतोशाची गजाल, कुटुंबाचें फेस्त. आनी ह्या पोटी हांगासर आमी हें फेस्त विशेश रितीन आचरण केलें. कितें म्हळ्यार व्हडांनी आनी ल्हानांनी फुलां सांगता गरजेक पडच्यो वस्तूय ती हाडून आयली. दाखल्याक साकर, गोड, गोवा पिठो, तेल, साबू, टूथपेस्ट, मूग, कुळीत, सोणे, सोवळी आनी स्नॅक्स. आनी अशें तुमी उदारपणान दिल्ली ही काणीक आमी सांगता घालून कालच्या आनी परच्या दिसा 6 ऑर्फनेजींक आमी ती वांटल्या. प्रत्येक जावन गुरुपुरांत कमेलियन मेळाचे याजक तशेंच सिस्टरांनी चलोवची एड्स पिडेक वळख जाल्ल्या भुरग्यांची 2 आश्रमां आसात. तशेंच तालपाडेंत स्नेहालया, काद्रींत शालूम ऑर्फनेज, देरळकट्टेंत ऑर्सलायन सिस्टरांनी चलोवचें ऑर्फनेज आनी कुलशेकरांतलें वायट हावस. ह्या इतल्या जाग्यांनी आमी तुमचे नांवी तुमी दिल्ली मोगाची काणीक आमी वांटून आयल्या. तुमच्या उदारपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा मात्र न्ही. ह्या सर्व जाग्यांनी तांणी तुमची काणीक भरपूरपणान दिनवाशी काळजान स्विकार केल्या आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणा. तुमीच तुमकांच 2 ताळयो दिया पळय. तुमच्या उदार मनाचेर बाळोक जेजू आनी बाळमुरी आशिर्वादां घालूं म्हणून आमचे मागणे तुमचे पासून. वार्षिक फेस्त बाळोक जेजूचें जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता. आनी फाटल्या 2 ब्रेस्तारांनी तुमकां कळयल्ले प्रमाणे आज आतां हें मीस जाल्ले उपरांत सुमार 11:45 इतल्याक 10 मिनटां आसात. त्या उपरांत आमी एक जमत बाळोक जेजूच्या सभास्थलांत आपयल्या. तुमी ह्या जमतेन भाग घेवन ह्या पटीचें फेस्त कशें आचरण करियेत, कशें अर्थभरीत रितीन संभ्रम येत म्हणून तुमची सलाह सुचना आमचे संगी वांटून घेवन तुमचो कुमकेचो हात आमचे संगी मेळयचे म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. आज मिसा उपरांत वांच्या उंड्याक आनी थंडपिवनाक दान दिलां. मॅल्कम वेगस आनी कुटाम, अंजली डिसोजा मल्लिकट्टे, डीना डिसोजा वालेन्शिया. जर तुमी हांगा आसात जाल्यार वा तुमच्या कुटुंबाची आसात जाल्यार तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. फादर जीवन तुमी ही वात वांटीची म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. मॅल्कम वेगस आनी कुटाम, अंजली डिसोजा मल्लिकट्टे, डीना डिसोजा वालेन्शिया.
तुमचे नवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूक नोवेनाचे मागणे. मनशाच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इस जावन जेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणखन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्ती म्हणना मारलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन वा मनशांक गूण तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका सोदतां. आमची मागणी बाळका जेजूक आमी भक्तीपणान सांगया. विशेश सावांच्या काळजांत बाबार्थांनी भक्त बाळक जेजू पळोवन दी. सभातरांची पिडा, कुटुंबाक संबंद जाल्ल्यो गरजो, आमच्या भुरग्यांक लागत्यो जाल्ल्यो, आमच्या येजमान्यांक येजमानींक जिणे सांगातनीक गरज संबंद जाल्ल्यो गरजो घेवन आमकां सांगयल्या. हेरांची मागणी आमच्या काळजांत आमी हाडून आयल्या. हांव सगळी मागणी बाळक जेजूक सांगया. विशेश जावन पिडेस्तांक आमच्या काळजाच्या अत्रेगांनी बाळक जेजूक आमी समर्पण तांकां दैवीक सखत, दैवीक गूण, दैवीक सखत आनी ताची पेकोवणी लाभोव दी म्हूण मागया. आमच्या राज्यांत देशांत विशेश जावन शांती आनी एकवट राज करूं दी. वायट सगळ्यो सक्त्यो सगळ्यो सक्त्यो वायट सक्त्यो तांची सलवण जावं दी आनी जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आनी शांती सगळ्यांक राबोवं दी मागया. मोराक्कोंत आनी लिबियांत हजार हजार जाणां प्रकृतीक विकोपाक लागून कश्टांक सांपडल्यांत. आवरावन ती मरण पवलेल्या पासत आनी कश्टांक सांपडल्या पासत तशेंच मणिपुरांत ती कश्टांक सांपडल्या पासत जेजूक आमी सांगया. प्रार्थुया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजा पिंतरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर म्हण आमी मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमन मरे कुरपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवा सोपूत मनीस जालो. नमन मरे कुरपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवा सोपूत मनीस जालो. नमन मरे कुरपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचें बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बाळका जेजूक मागणें. ये अजा पवनच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळटीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरलेलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदांच सर्वदां आमेन. आमी हर एका देवाक अर्गां दिवंक जाय ही जावन आसा देवाची स्पश्ट कळीत केल्ली खुशी.
बाळका जेजूक आमच्याच तर्फेन आनी सगळ्या भक्तिकांच्या तर्फेन आमी अर्गां दिवया आनी म्हणुया. ये भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव आनी तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या बऱ्या उपकारा खातीर आमचीं अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आनी वर्णी थांव तूं जावन आसाय आमचो देव, रोसणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपंच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत चडूं दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमीन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबत रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सदांच सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो वसो आनी तुमकां वाट जावं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां तो राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवय जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मुखार उरता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कांतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्सा रखमाना तावनी ब्राह्मण फावो केलो. क्रिस्ता मरणास मनशां बरोसो उदेलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मुखार उरता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मुगाळ पुत्रा सोय अंकार मोर्या शिरुवाती आमकां. Bogiem Chrystusie Królowie, niewam Wam Ci dewa, Cię dysmanently, kapecie, pytać, a nie powiedzieć.